नमस्कार. तर आम्ही आयिल्ले आसा सांताक्रूज कायतान हांगासर त्याच्या जिमान. तर हांगासर येवपाचें विशेष कारण म्हटल्यार हांगासरल्या भुरग्यान एका बॉडी बिल्डरान सावथ एशियाक जे बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियनशीप जाले ताच्या खातीर ताणें भारता खातीर सेकंड प्लेस मारले, सिल्वर, आनी भारताक रिप्रेझेंट करून ताणें हे सिल्वर आमच्या गोंयच्या एका तरणाट्यान गोंयांत हाडले. तर हे कायतानचे जिम सांताक्रूज तेजी आनी वेगळी वळख करून तुमकां दिवपाची गरज ना, कारण आख्ख्या तिसवाडी तालुक्यांत जे जिम पयलीं सावन फामाद आसा ते कायतानाचे त्याच्यात निगराणीत तयार जाल्लो हो गोंयचो तरणाटो भुरगो जॉनी डिसोजा, जाणें हे सिल्वर भारताक रिप्रेझेंट करून आमच्या गोंयांत हाडिल्लें आसा. तर त्याची एकंदरीत मेहनत तेणी जो ह्या सावथ एशियात चॅम्पियनशिपात पार्टिसिपेट जावन भाग घेवन तेणी कशी कितें मेहनत घेवन तेणी हे सिल्वर मारले आनी आमच्या गोंयांत हाडले, भारता खातीर हाडले. ताची मेहनत त्याच बरोबर बॉडी बिल्डिंगेंत जे कितें मिथ आसतात, फायदे असतात किंवा खूब जाणांच्या मनात अशे प्रश्न दुबाव आसता की बॉडी बिल्डिंग वायट काय बरी, तेचेय आमी बद्दल जाणून घेतले, त्याचो प्रवासूय जाणून घेतले. सो एकंदरीत ही म्हायती जाणून घेवपा खातीर आमी कायतानाच्या ह्या जिमा भितून या जॉनी थंय आपलो एक्सरसायज चालू तेणी दवरिल्लो आसा. तेजो एक्सरसायज सोंपलो म्हणटकीर रोखडीच भासाभास आमी सुरवात करुया. हांगासर तुमी पोस्टर पळोवपाक मेळटा, तेणी भारता खातीर कशें हे सिल्वर हाडिल्लें आसा. हांगासर सगळी म्हायती तांच्यांनी बोर्डार जिमाच्या भायर मारिल्ली आसा. तर आमी आतां जिमात एंटर करुया. आमी आतां जिमान भितून सरला. सगळे जिमाचे वायब्स म्हणजे एक्सरसायज करपा खातीर जी प्रेरणा लागता ते हांगासर वायब्स हांगासर आमकां पळोवपाक मेळ्ळे जिमान. आनी भितून सरता फुडें आमकां जॉनी बाब त्याचो एक्सरसायज करता आसतना हे चित्र आमकां दिश्टी पडलें. जॉनी बाब कशा तरेन एक्सरसायज करून तेणी हे जे पदक, सेकंड मेडल, सिल्वर भारता खातीर हाडिल्लें आसा सावथ एशियेक तेणी बॉडी बिल्डर चॅम्पियनशिपीत भाग घेवन. तर तेणी आतां हो चॅस्टाचो एक्सरसायज तेणी पुरो केल्लेलो आसा. आमी आतां रोखडेच ताचे कडल्यान जाणून घेवया तेचो मेहनती फाटलो राज आनी तेचे कडेन भासाभास करुया तेच्या ह्या प्रवासा बद्दल. जॉनी बाब, सामको एकग्रतेन तुवें जो आतां एक्सरसायज केलो, हो एक्सरसायज खंयचो? चेस्ट. तर आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान हांगासर आयिल्ले आसा. तुवें सावथ एशिया बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियनशिपाक जे भारता खातीर रिप्रेझेंट करून सेकंड मारले, तेजो राज जाणून घेवपाक आनी दर्शकां मेरेन आमच्या गोमंतकाच्या पावोवपा खातीर. आनी त्याच बरोबर कितें आसता, जिम म्हटलें काय खुबश्या जाणांच्या मनात मिथ्या दुबाव आसता की जिम फायदेशीर काय किंवा हानिकारक. हेय सगळ्यो गजाली तुज्या कडल्यान एक बरो बॉडी बिल्डर, त्याच बरोबर आमचो गोंयकार ह्या नात्यान तुज्या कडल्यान जाणून घेतले आनी आमच्या दर्शकां मेरेन पावयतले. चला तर सुरू करुया. सगळ्यात पयलीं जॉनी बाब तुका हार्टली कॉंग्रॅच्युलेट. थँक्यू. सो कशें कितें तुजी प्रतिक्रिया आसा सुरवातेची? सी फर्स्ट ऑफ ऑल हांव आमच्या IBBFF ह्या आमचो हेका थँक्यू म्हणपाक सोदता, जाणी म्हाका हो हें दिला प्लॅटफॉर्म. आमचो श्री स्वामी रमेश सर, मागीर चेतन भटारे सर, बिरल मॅम, मागीर तोच आमचो गोवा GBBFA हो एसोसिएशन, हेकाय आमच्या सर खुशाली विद्यकर, मागीर आमचो प्रेसिडेंट संजय रायकर सर, हेका हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता. सगळे आमच्या एसोसिएशनाचे जे हे आहा तांणी म्हाका भरपूर सपोर्ट दिलो. तेंचो सपोर्ट ना जाल्यार हो प्लॅटफॉर्म केन्नाच मेळचो नासलो. खूब अभिमानाची गजाल आसा, खासा करून तूं गोंयकार म्हणून. त्याच बरोबर आमच्या ह्या कायतान सराच्या जिमांतल्यान त्याच्या तालमीत तूं एक तयार जालो गडी, म्हणजे ज्या जिमान हांव सुद्दां एक मेंबर आसा. आनी तुका कशें दिसता, म्हणजे आतां ह्या पावंड्याचेर हे सिल्वर हाडपा खातीर भारताक रिप्रेझेंट करून, सो कशें स्टेप बाय स्टेप तूं त्या जाग्याचेर पावलो? म्हणजे तुका पयलीं सिलेक्शन बीन केलें तांच्यांनी ह्या सर्तींत वांटो? एवरी कॉम्पिटिशनाक सिलेक्शन आसतात, तुज्यान डायरेक्ट वचपाक जायना. सिलेक्शनाक ते तुका ते सिलेक्शन पयलीं भायर घालता. ओके. तुका सांगतले ग्रुपाचेर आमी सिलेक्शन करून सोदता, तुवें सिलेक्शनाक वचपाक जाय. सिलेक्शनाक तुवें यू हॅव टू बी इन युअर गुड शेप वेर दे वील सिलेक्ट यू.
आनी तेजे फाटल्यान मागीर ते तुका कॉम्पिटिशन. ओके, म्हणजे तुका सिलेक्ट करपा खातीर हाच्या पयलीं तुवें वेगवेगळे टायटल मारिल्ले आसा. हय, हांवें गोंयान म्हणून तूं हांवें 25-33 म्हणजे फर्स्ट प्लेस आहा. ओके. नॅशनलाकूय आहा आतां. नॅशनलाक गणेशाच्या टायमार हांवें फर्स्ट मारलेली आहा. मागीर आमच्या मेयर ट्रॉफीक सेकेंड आहा प्लेस कॅटेगरीन. मागीर मिस्टर इंडिया लेवलारूय हांव घेवला. मिस्टर इंडिया सतीश शुगराक हांव टॉप 5 येवंक ना. फेडरेशन कपाकूय हांव घेवला, बट फेडरेशन कपाक हांव टॉप 5 येवंक ना. ओके. आतां म्हजो फुडलो बट मिस्टर इंडियाक रिप्रेझेंट केला ते. हय, मिस्टर इंडिया मास्टर्स कॅटेगरीन हांवें सेकेंड प्लेस मारलेली आहा. ओके ओके. ह्या वर्सा मास्टर्स कॅटेगरीन हांवें 5th प्लेस मारलेली आहा. आनी थिंगाथानूच एक्चुअली हो आमचो सिलेक्शन जाल्लो एशियाक वचपाचो. लास्ट इयर एक्चुअली तांणी म्हाका सिलेक्ट केल्लो, पूण लास्ट इयर हांव टोटल 20 कॉम्पिटिशन्स घेवला बॅक टू बॅक. आनी एट द एंड वेन आय वॉज सेलेक्टेड तेन्ना म्हजो बॅक मसल सारकोच वीक जाल्लो बॅक टू बॅक खेळोन. सो लास्ट इयर म्हाका तेणी एशियाक सिलेक्ट केल्लो बुदापेस्ट खेळपाक. ओके. आनी म्हज्या मनान सदांच एक हें आहलें की वीक मसल घेवन म्हाका थिंगा वचपाक नाका आहलो, वचोन शेणपाक म्हाका नाका आहलो. कित्याक वेता जाल्यार दे हॅज टू बी अ इम्पॅक्ट की वो हेणें कितें तरी केलां. म्हणजे स्टार्ट करतलो तुका रायट फ्रॉम द बिगिनींग, म्हणजे तुका लोकल बेजिसा वयल्यान तुका स्टार्ट करचें पडटा. आनी आयज पळोवंक गेल्यार जॉनी बाबान आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर हे सेकेंड मेडल मारिल्ले आसा, ते सुद्दां भारताक रिप्रेझेंट करून. सो एकूण तुजी सुरवात खंयच्यान जाली, म्हणजे कितलो तेंप लागलो हे सगळें अचीव करपा खातीर? फ्रॉम 2000 हांव कॉम्पिटिशनाक खूब खेळला, बट फ्रॉम 2003 जेन्ना म्हाका नॅशनल प्लॅटफॉर्म मेळलो, नॅशनलान म्हाका फर्स्ट प्लेस जेन्ना म्हाका मेळली. ना सुरवात म्हणटात म्हणजे तूं एक स्पार्क आसता पळय, तुका दिसलें की बॉडी बिल्डींग स्टार्ट करची म्हणून. स्टार्टिंगान म्हाका दिसता 1918 वर्सां जातली आतां. 18 म्हणजे तूं कॉलेजीक काय? कॉलेजीचे पयलो स्कुलाच्या. या, बट तेन्ना बॉडी बिल्डिंगान तितलें हें ना आहलें, स्कोप नाशिल्लो. कॉम्पिटिशनूय वर्साक एक जातालें, 2 जातालीं, आमी ती कॉम्पिटिशनां ट्राय करताले. अशें न्ही की फर्स्टूच म्हाका फर्स्ट प्लेस मेळल्या. हांवें 4th प्लेस घेतल्या, 3rd प्लेस घेतल्या, केन्ना केन्ना टॉप 5 येवंक ना. पूण इट वॉज लायक अ पॅशन. म्हणजे ओके, म्हणजे तुवें त्या टायमार स्टार्ट केली. म्हणजे आमी आतां आयकतात लोकल बेजिसाचेर, म्हणजे आतां जसो की बाटल्यांतलो प्रेमानंद, दत्ता नायक, मागीर इन्क्लुडींग आमचे कायतान सर, हो काळ तेन्ना ते स्टार्टींग जीम ट्रेंडान आयलो. सो त्या टायमार तुवें स्टार्ट केलें? ना, ते आमचे ओन खूब पयलीं आसलेले. आमच्या टायमार चॅम्पियन म्हणटा ते रामा भट गोंयान टायटल मारपी, आमचो सुभाष आंध्रात आमच्या जिमाचो. मागीर सुरेश नारेश आमच्याच जिमान पयले खेळताले. मागीर विशांत गावडे, हे आमच्या टायमारूय चॅम्पियन आहले. म्हणजे तो हो काळ आशिल्लो इवन तो सुहास खामकर मिस्टर एशिया जालो, तोच पिरियड हो, त्या टायम त्याच जनरेशनांतले तुमी. संग्राम चौगुले तेन्ना ते मिस्टर इंडियाच्या लेवलार खेळताले. सो तेन्नाच्यान तुमी स्टार्ट केलो, हो इतलो कार्यकाळ लागलो तुका हे सगळें अचीव करपा खातीर. सो आतां हे सगळें करतलो जाल्यार तितको बॉडी बिल्डींग इज फक्त बॉडी बिल्डींग न्हू, जाल्यार तेका तितलो खर्चूय आहा, म्हणजे खाणाचें इम्पॉर्टंट गजाल आसा. सो ते कशें कितें मॅनेज केलें तुमी? पळय, सद्याक मॅनेज म्हणल्यार आमची आख्खी फूल सॅलरी तातूंतूच वता पळोवंक गेल्यार, कित्याक इट इज अ व्हेरी एक्सपेन्सीव स्पोर्ट्स. तातूंत आनी सुरवातेक जेन्ना सेम अशें न्ही की तूं ह्या फिल्डान, हांव पर्सनल ट्रेनिंगूय घेता, फूल डे आय एम बिजी वीथ माय क्लायंट्स, हांव मेरिट्सान कामाक आसता. बट अशें न्ही की तूं हातून सेव कितें करतलो, अशें न्ही, तुजे आख्खी सॅलरी तातूंतूच वता. ना, आतां खूब बदल जालेले आसा, सप्लिमेंट येयलेले आसा, बट तो टायम आशिल्लो जेन्ना एक सुरवातीचो भुरगो स्टार्ट करता जीम, सो त्या टायमार तेन्ना तुजो देशपेज इतलो नाहल्लो जायत, बट इट वॉज द सेम हें की तूं तुजो तुवें जोडपाचें आनी हातूनूच घालपाचें. ओके, म्हणजे त्या टायमार तूं स्टार्ट करता तेन्ना व्हडले प्रोटीन बिटीन जे नॅचरल बेजिसाचेर मेळटा तेच तुवें खावप. हातून कितें आहा, तूं ट्राय करतलो, तूं जाता तितलो सवय भितर तुजो हें करपाक स्टार्ट करपाक. हय, अशें न्ही की तूं डायरेक्ट सप्लिमेंट घेवपाक येतलो. सप्लिमेंट ऑर चिकन ऑर जालें जाल्यार तांतयां,
तूं जाता तितलो मॉडरेट हातून तुजो बॉडीचो हें करतलो. मागीर आतां कितें जालां हातून आतां थोडे कंपनी बी आहा ज्यो म्हाका सपोर्ट करता. आमचे मेरियट्स हॉटेल ते म्हाका सपोर्ट करता. मागीर म्हयशीन आनी हांव एक कंपनीचो ब्रँड एम्बेसिडर आहा, प्रोटीन बॉक्स म्हणून हांव सदांच प्रमोट करता ते कंपनीक. दे डू नॅचरल मिल्स. खूब लोक आतां गोंयांत खूब लोक कॉमर्स जाल्या. मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, बँकर्स ते सुद्दां एडवायस घेतात, दोतोर सुद्दां. आनी ते मिल त्यांनी कॉमर्स केल्या. सो बॉडी बिल्डिंग हो एक जो असो पार्ट आसा, फक्त बॉडी बिल्डिंग केली म्हणून जायना, तर त्याच्या व्यतिरिक्त त्याच्या पेक्षा जास्त मेहनत आसा ती खाण्याचेर. म्हणजे तुजें खाणें जितलें तूं गेन करतलो तितलोच तुजो वेट गेन जाता. त्याच बरोबर 2 तरेची बॉडी हे आसता स्ट्रक्चर, एक लीन बॉडी, एक फॅट बॉडी. सो फॅट बॉडी मनीस जे आसा तांकांय वजन देंवोवपा खातीर कितें डायट? आय विल ऑलवेज प्रिफर मेन तुजो हें आहा पळय, आमची आतां बोशी आहा, तातूंत बोशेन मेन तुजो हें आसपाक जाय प्रोटीन. फर्स्ट ऑप्शन म्हणटा पळय तो एका मनशान पळयतना प्रोटीन वील बी ऑलवेज द मोस्ट इम्पॉर्टंट न्युट्रियंट इन युअर प्लेट. म्हणजे फॅट आसूं लीन आसूं, लीन वील बी बेटर, बट सदांच तुका लीन मेळचें ना. यू मायट बी इन अ पार्टी ऑर वेर, बट फर्स्ट प्रेफरन्स वील ऑलवेज बी प्रोटीन, जें हांव सदांच सांगता लोकांक. सेकंड ऑप्शन वील बी युअर फायबर, म्हणजे लायट वेजिटेबल जावं, सॉटेड वेजिटेबल जावं, किंवा बॉइल्ड वेजिटेबल जावं, सलाड जावं. that will be the second main option. And third option will be your carbs म्हणजे तुझे रोटी, रायस, मागीर बटाट, हे सगळे कार्ब्सान येता, बट तो लेस क्वांटिटी. अशें तुवें सदांच तुजें मील दवरपाक. फॉर एक्झाम्पल चरबी बीन तुजी देंवोवपाक जाय जाल्यार कार्ब्स कमी करपाचे, रायस उणें केले जाल्यार मातशी चरबी देंवोवपाक शकता. म्हणजे पोट बीन समज सर्वसाधारण कोणाक आसा जाल्यार ते देंवोवपाक शकता. पोट जर घालयत जाल्यार कसलो एक्सरसायज तूं सजेस्ट करतलो? सजेस्ट म्हणल्यार आमचे लोकांक एबडमन्स मारल्यार पोट वता ना. आमचे जिमान सदांच एक हें आहा, भुरगे चिंतता की आमी एब्स मारले जाल्यार हें देंवतलें म्हणून, तो हें आसना. आय विल प्रिफर डुईंग 40 minutes ऑफ वॉकिंग एवरी डे. कार्डिओ मस्ट. हय, कार्डिओ जितलो तुका लीन दवरतलो. वेट ट्रेनिंग विल बी द सेकंड बेस्ट ऑप्शन. 2 मसल, 1 मसल एवरी डे, और 3 मसल पासून घेवं येता एका मनशाच्यान, बट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एक्सरसाइज. आनी एक 2 एक्सरसाइज एब्साच्यो, अशें न्ही की तुवें मारपाकूच जाय, बट यू कॅन डू दॅट. म्हणजे आतां पळय, आमी आतां तूं फूल टायम जे बॉडी बिल्डिंग क्षेत्रांतूच देंविल्ले आसा तेंच्या खातीर हेवी डायट उपकारता. बट आतां साधारण मनीस जो नॉर्मल लायफ जगता तो समज बॉडी बिल्डिंग करता जाल्यार तेका तेणी कसलो डायट म्हणून घेवप? तेणी सप्लिमेंटाक बीन वचप? नॉट कंपल्सरी, डिपेंड्स ऑन हीज वर्क शेड्यूल ऑल्सो. तो तर तेज्यान घरा लागीं थान जेवण व्हरोन जीव येता. हांव घरा लागीं थान सदांच जेवण व्हरता, बट थोड्यांक मेळना. थोडे ऑफिसान आसता किंवा बँकान आसता, तांकां घरा कडलें जेवण सदां हें करपाक मेळना. तेच्यान एक मील सप्लिमेंट हें करूं येता. ना, आतां जे मार्केटान येयल्या पळय प्रोटीन सप्लिमेंट बीन जे कितें वे पावडर म्हणा, ते कितले नेसेसरी, कितपत नेसेसरी आसा ते बॉडी बिल्डिंग करपाक? 100% नेसेसरी, बट युअर प्रोटीन आमी कितें म्हणटा, तुजें आतां 100 ग्राम प्रोटीन जावपाक जाय, 150 ग्राम प्रोटीन जावपाक जाय. तेन्ना तुका तर सपोज जायना कशें दिसता तेन्ना त्या मनशान भितर घालचें. ओके, म्हणजे एका एक्स्ट्रीम लेवलाचेर जेन्ना तुमी पावता, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर तुमी बॉडी बिल्डिंग क्षेत्रांतूच आसा आनी त्या लेवलाचेर तुमी एक सर्टन टायम येता ज्या टायमार गेन करपाचें तुमकां एक टॉप गियर घालपाची गरज आसता, त्या टायमार हे सप्लिमेंट सर्वसाधारण मनीस आसा जाल्यार तो नॅचरलीच आपली बॉडी बिल्ड केल्यार ताका फायदेशीर चड, म्हणजे फुडारात त्रास जावचे ना. ही एक बरी गजाल तुवें सांगली. आनी दुसरें म्हणजे आतां खूब बदल जाल्लेलो आसा. पयलींचो जीम आनी आतांचो जीम, हितून कितें आतां तूं कोच एज अ फिटनेस म्हणून लोकांक ट्रेनिंग दिता? पयले आमच्या टायमार जिमान ट्रेडमील नाहल्ले, हाय इंटेन्सिटी इक्विपमेंट नाहल्ले. मागीर तुवें फकत जिमान वचपाचो आनी वेट ट्रेनिंगूच करपाचें. आतां आमचे जीम अशें आहा वेर इट इज नॉट कंपल्सरी दॅट तुवें येवन वेट ट्रेनिंगूच मारपाक जाय.
यू कॅन डू हाय इंटेन्सिटी, यू कॅन डू फंक्शनल ट्रेनिंग. सपोज कोणाक तर हे दोनूय वस्तू करपाक नाका, यू कॅन जस्ट गो एंड डू स्विमींग. आतां जिमांनी सगळ्यो वस्तू आहा, स्टीम आहा, चिल शावर आहा, जकुझी आहा. यू कॅन जस्ट गो एंड स्पेंड. आनी तुज्यान हे करूनय वयल्यान तर तुका तरी दिसता जिम मारूं, तुज्यान येवन जिम आतां तुका ऑप्शन्स बेज आहा. ओके, अहें न्ही की तुवें येवन आपको हेंच करपाक जाय, वेट ट्रेनिंगूच करपाक जाय हें ना. आतां लक्झरी अशी खूब वाडलेली आसा जिमांनी. तुका ऑप्शन्स बेज आहा. बॉक्सिंग करूं येता तुज्यान, यू कॅन जस्ट डू रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, यू कॅन जस्ट डू वॉकिंग ऑन अ ट्रेडमिल. सो आतां आदले भाशेन आतां जिम खूब हें जाल्लें. ओके, आणि ट्रेनर जे खासा करून आतां आमी जे तयार जाले म्हणजे कायतान सराच्या सारके, म्हणजे तुवेंनूय तेच्या कडल्यान ट्रेनिंग घेतली, म्हणजे कायतान सराच्या जिमाची वळख तुमकां वेगळी करून दिवपाची गरज ना. आख्ख्या तिसवाडीन सामकें पॉप्युलर अशें जिम, म्हणजे कोणाचे तोंडार जिम म्हटलें काय पयलीं एकूच कायतान सराचे प्रिफरेबल जिम आसताले. म्हणजे रायबंद्रा आसूं, चिंबला, तालिगांव, दोनापल, मिरामार ह्या सगळ्या वाठारांतले लोक हांगाच. आतां तर ते म्हणजे ह्या तिसवाडी तालुक्याच्या भायर सुद्दां तेजी एक हे नामना पाविल्ली आसा कायतान सराची, आनी तुवें तर आतां ती आंतरराष्ट्रीय राज्याचेर पावयल्ली आसा. सो ट्रेनर सुद्दां आमच्या कायतान सरान खूब तयार केले, ट्रेनर तयार केले, त्याच बरोबर हे बाउन्सर्स सुद्दां तयार जाले ह्या जिमांतल्यान. आनी आयज तूं एक गडी आमचो आंतरराष्ट्रीय. म्हणजे ट्रेनिंग दिता आसतना म्हणजे आतां मेरेन तुवें खूब जाणांक ट्रेनिंग दिल्या आसतली, कोणा कोणाक अशें ते? हांवें आमच्या गोंयांत सारके चडशे व्हडले सेलिब्रिटीज आहा पळय ते महेशीन आहा, आमचो बाब डेंपो. ओके, मागीर तेची भयण, मागीर गौरी कारकर, श्रीनिवास डेंपो खूब वर्सां जालीं म्हज्या अंडर आहा. बाबूश मोन्सुरात. ओके, ही करून आमचे म्हाका दिसता गोंयांतली व्हडली व्हडली नांवां. रॉय नायक एका रवी टायमार नायक. जिमान येतालो. म्हणजे जॉनी बाबान पळया, श्रीनिवास डेंपो उद्योजक, बाबूश मोन्सेरात आमदार मंत्री, त्याच बरोबर रवी नायक सारख्या एक ज्येष्ठ मंत्र्याक सुद्दां ट्रेन दिलेली आसा. डॉक्टरांकूय डॉक्टर, गोंयांतले व्हडले व्हडले डॉक्टर, ओके, व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन लायक CEOs एंड ऑल. म्हणजे हांकां फिटनेस दिवपा फाटलें रहस्य तुजें आसा, हें आयज आमकां गुपीत कळ्ळें. आनी म्हणजे हे मंत्री बी ते फिटनेसाक वतात, म्हणजे ते राज दिसता बाबूश मोन्सेराताचे फिटनेसाचे. आतां तूं मॅरियटान सद्या मेरिट्सान फूल टायम एज अ ट्रेनर आहा. भायरूय हांव क्लासी घेता, पर्सनल ट्रेनिंग हांव भायर दिता जेन्ना हांव ड्युटीर आसना. आनी तातूंत हांव म्हजें हें करता. मागीर मॅरियट 5 स्टारान म्हणजे दिता आसतना ते स्पाच्या अंडर येतात. स्पाच्या अंडर मागीर थंय सेलिब्रिटी बीन अशे येतात. आतां सेलिब्रिटींक बीन तूं असो मागीर आतां मेरेन खंयच्या तेका जाय जाल्यार आय वील गो एंड कित्याक ते येवन पयलें सांगतले की आपणाक मनीस जाय. पूण 5 स्टारान जेन्ना म्हणजे आतां तूं स्पान एज अ ट्रेनर म्हणून आसा, त्या जाग्यार तुका परमनंटली एकूच असो क्लायंट नासता, ते डिफरंट क्लायंट येतात. मशीन म्हज्या फुडल्यान दिसाक म्हाका दिसता 1960 ते 70 लोक ट्रेन जातात. 60 ते 70. ओके, पूण आतां ते आतां जे गेस्ट येता हॉटेलांनी ते कशें आसता की एक वेकेशन मनोवपाक आयिल्ले आसता, पूण ते रेग्युलर जिम करपी आसता काय? आमचे इंडियन चड जिमान येना, बट मोस्टली द फॉरेनर्स दे कम. ओके, जेट लॅग आसता आनी कितें आसता ते जिमान तुका स्वताक दिसतलें. बरें, आतां एक न्हू जिमा बद्दल खूब मिथ्य आसता, म्हणजे जिम करप, जिम बरें काय वायट अशे खूब जाणांचे प्रश्न आसता, दुबाव आसता की जिम केलें म्हणटकीर बॉडी स्टीफ जाता. आतां तूं म्हणटा तुवें स्कुलांच्यान स्टार्ट केली, स्कुलान स्टार्ट केलें म्हणटकीर म्हणटा की आमची हायट वाडची ना, असलें कितें मिथ्य आसता. खूब जाण कोण म्हणटा जाणटे जातकीर ते मागीर त्रास जाता, हेचेर तुजें? जिम केल्यार सदांच बरो, जिम केल्यार केन्ना सोडपाचोय ना अहें हांव सदांच रेकमेंड करतलो. सपोज एज अ बॉडी बिल्डर पासून कोण तर हेवी वेट्स मारता तेणे एका विकाक एटलिस्ट 3 दीस तरी जिमान घालचे. अहें न्ही की दादल्यांकूच एकात बायलांनी म्हज्या हिसपान एक्सरसायज करपाक जाय. बिकॉज आफ्टर 40 दादले तो हे बायलो तेंचो मसल मास देंवपाक लागता, बोन डेन्सिटी आसता पळय तोय देंवपाक लागता, मनशाची हायट कमी जावंक शकता. हेका लागून जिम एक्चुअली इम्पॉर्टंट तो स्ट्रेंथ दवरपाक.
तुका आनीक एक्टीव करपाक. आनी आतां न्हूय एक हें येयल्लें आहा की तूं जितलो नव्यो वस्तू करता तितलो तुजो ब्रेन फंक्शन सुबेज करपाक हें करता. सो आय वील ऑलवेज से की जीम हो एक पाट तुवें स्टार्ट केलो हो करूंक ना जाल्यार कोचचो पूण सोडपाचो ना. ओके. म्हणजे तुजी बॉडी समजा गेन जाली जाल्यार इन फ्युचर जाणटेपणान बॉडी हे जाता शिकुडपाक लागता. सो ताका लागून मे बी ती बॉडी पंप उरच्या खातीर जाणटेपणान सुद्दां तो एक कमी प्रमाणात सुद्दां ते कंटिन्यू. एक विकान 2 पार्ट पासून पूण स्टार्ट करतलो जाल्यार खंयच्या स्टेजीर स्टार्ट करपाक शकता? स्टार्ट वील ऑलवेज बी लायट. ना एज वायज म्हणटा. आय वील प्रिफर समवेर लायक आतां आमी 14-15 इयर्साची भुरगीं पासून जिमान घेता. ओके. कळ्ळें न्ही. बिकॉज जितलो तूं ल्हान आहा तितलो तुका शिकपाची कॅपेसिटी आसता. सो तुज्यान कंटिन्यू करूं येता. ओके. कळ्ळें न्ही. पूण हायटीक बीन तसो प्रॉब्लेम कांयच ना. आतां पळयत गेल्यार ट्रेंड जो आसा म्हणजे चेडवां चडशी प्रमाणांत जिमान येवपाक लागला पळयत जाल्यार चेड्या परस. सो हे कितें म्हणून चेडवां खातीर बरो जिम? हय, चेडवां खातीरूय बरो जिम. बट इट इज मोर ऑफ आय थिंक अ ट्रेंडींग थिंग. कळ्ळें न्ही. आतां लोक इंस्टाग्राम हें करता वो तेंचो यूट्यूब चॅनल आसता. सो तेजेर ते हेका लागून सुबेज हें जाला. बट इट इज गूड. आय एम नॉट सेइंग दॅट. पूण जशें म्हटलें की स्टार्टींग की जिम एकदां तुवें स्टार्ट केलो तो कंटिन्यू बेजीक चालू दवरचो पडटा. ते सोडलो जाल्यार मदींच मागीर तुजी वेट खंयच्या खंय वाडपाक शकता. वाडोवंक शकता. हेही आसा. आनी बायलांक तर खूब काळजी घेवची पडटली कित्याक बायलां जी आसता बायल मनीस ती तेंचो बॉडी स्ट्रक्चर असो आसता की एका सर्टन टायमाचेर ती वाडपाक लागता. सो तेका लागून जिम जर बायलां करता जाल्यार म्हाका दिसता की सारकें न्हू म्हाजें तेंच्यांनी तें मेंटेन करप गरजेचें आहा फुडें सुद्दां. सो स्टार्टींग आतां तुवें लोकल बेजिसा वयल्यान स्टार्ट केलें म्हणजे तुवें गोंयांतल्यान स्टार्ट केलें. सो हातूंत कितें अशें इल्लिगल फेडरेशन्स बीन आसता जितून तरणाटे चुकीच्या पद्दतीन वचोंक शकता बॉडी बिल्डिंगाच्या कॉम्पिटिशनान? फेडरेशन हा बट आय वील फील इट इज एकल्याचो चॉयस. तूं हूंय रिप्रेझेंट करता वो तुका हूंय वचपाक सोदता. फेडरेशन खूब आहा. फेडरेशन सद्याक ICN म्हणून एक आहा. मागीर आमचो हें आहा कितें म्हणटा तो GBBFA आहा, GBBA आहा. सो हेत खूब एसोसिएशन खूब आहा. गोमंत हेजो आहा तो दुसऱ्या एसोसिएशनान हाडलो. या गोमंत केसरी जो आसा तो एका दुसऱ्या फेडरेशनान हाडलो. बट इट इज अ चॉयस. म्हज्यान म्हणपाक जायना की तूं हिंगा येवं नाका वो हिंगा येवं नाका. एकल्याक आपणाचो हें सारकें लिगल माध्यमांतल्यान वता ते सारकें. म्हणजे आतां तूं सावथ एशियाक खेळोन येयलो. भुतान हांगासर हें जालें म्हणजे तुका खंयच्या हेका टफ दिवची पडली? खंयच्या कंट्रींतले तुज्या? म्हजे बराबरी भुतानाचे 2 जाण हाडले आनी 4th आनी 5th प्लेस मेळ्ळें ते अफगानिस्तानाचे भुरगे. अफगानिस्तानाचे. कित्याक की आमी जर म्हटलें की तो आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर तेणी हे आतां सेकंड मारिल्ले आसा. भारतानूच जर आमी पळयत जाल्यार हैदराबादचे मागीर ते सावथ इंडिया जाले ते पंजाब हरियाणा दिल्लीचे भुरगे धडधाकट आनी आमच्या गोंयच्या लोकांची देहदृश्टी आहा ती मातशी एक नॉर्मल कशी. तातूंत तांकां चेस करून तूं थंय पाव म्हणल्यार ही खूब अभिमानाची गजाल आसा. सो फर्स्ट कोण येयलो मागीर खंयचे? भुतानांतलोच आयलो. म्हणजे भुतानानूच ही सर्त जाल्ली आनी भुतानांतलोच आयलो. पूण गोंयचो आमचो एक जॉनी बाब तेणी भारताक रिप्रेझेंट करून हे सिल्वर हाडले. तेच्या खातीर आमकां अभिमानाची गजाल. खासा करून आमच्याच जिमांतलो एक मेंबर इतल्या देश पावंड्याचेर कारकिर्द करता ही अभिमानाची गजाल आसा. सो आमी तुज्या कडल्यान खूब जाणूनय घेतले कितें मिथ्य आसा दुबाव आसा तेय आमी लोकांक सांगले. तुवें बऱ्यो टिप्सूय दिल्यो आमकां काय. तूं तुजो कसो डायट फॉलो करता म्हटलें? हांव सद्याक आतां हांव काप्स खाता. कित्याक आतां हांव फ्री आहा. खूब म्हाका दिसता 3 वर्सांनी हांवें ब्रेक घेतला. एक 6 म्हयने तरी एटलिस्ट हांव मातसो रेस्ट हाजेर रावतलो आनी मागीर हांव म्हज्या फुडल्या कॉम्पिटिशनाची तयारी करतलो. ओके. तुजो डायट तूच करता? म्हजो डायट हांवूच रांदता. हांवूच हें करता ट्रॅक करता वीच इज लायक मोर इजियर फॉर मी. जशें की आमी म्हटलें स्टार्टींग की डायट हो म्हत्वाचो भाग आसात. त्याच बरोबर तो आतां भायल्या कंट्रीजीन जेन्ना रिप्रेझेंट करपाक वयता
कॉम्पिटिशन लडोवपाक वयता तेन्ना त्याच्या डायटाची काळजी ताका स्वता घेवची पडटा. सो Yeah. ते एक ताजो प्लस पॉयंट आहा, तूं स्वताचो डायट Yeah. स्वता मेंटेन करता. Yeah. सप्लिमेंटा विशीं तुवें सांगलें. Yeah. मागीर ते स्टायरॉयड बिरॉयड आसता ते वेगळे प्रकार, होय, that is a- तेच्या भोकीक पडचेच न्ही होय. बॉडी आं होय. आं सारकें. सो आमकां खूब म्हायती दिली. आनी गव्हर्मेंटाचो एक तुमकां सपोर्ट कसो कितें मेळटा, म्हणजे गव्हर्मेंटा कडल्यान अपेक्षा कितें आहा तुमची बॉडी Government पळय, आमचो जेन्ना एसोसिएशनान जेन्ना एक जॉब्स येता आपले द जॉब्स भायर काडचे पडटा तांकां, द मोमेंट द जॉब्स आर आवट, एसोसिएशनांतलो एकलो मनीस आमचो तो हेड आहा पळय तो जॉब्स हेचेर घालतलो. म्हणजे भुरग्याक तर सपोज ते जॉबाक अप्लाय करपाक जाय, इट इज ऑलवेज ओपन, इट्स नॉट क्लोज, द जॉब इज ऑलवेज ओपन. तो भुरगो अप्लाय करतलो, अप्लाय करतना तुका सर्टिफिकेट जाय पडटा, आपूण खेळला, नॅशनलाक रिप्रेझेंट केला, वो आपूण ज्युनियर्सांक खेळला, अशें ते लेटर जेन्ना जाय पडटा तेन्ना ते एसोसिएशनाशीन येता. ते मागीर आमचो एसोसिएशनाचो हेड आहा पळय तो ताका ती लेटर दितलो. आतां सपोज तूं तर खेळोंकूच ना, केन्ना रिप्रेझेंट करूंक ना, तेन्ना तो जॉब म्हणल्यार गव्हर्मेंटा कडल्यान सादारण सपोर्ट आसा तुमकां. ओके. सो आयज जॉनी बाब सावथ एशियेक वचोन ताणें ते मॅडल मारले, ताच्या उपरांत तूं गोंयान आयलो, जेन्ना तो एअरपोर्टाचेर लँड जालो, जय्यत तुजें स्वागत जालें, खुबशे मिडिया तुका फाटल्यान लागले, आयज तूं हळू पॉप्युलर कसो जायत चल्ला, चॅनलान तुका उखलून धरिल्लो आसा सगळ्या. सो तुजी कितें प्रतिक्रिया आसा हाजेर? आय एम व्हेरी थँकफूल फॉर द न्यूज चॅनल्स. एक्चुअली फर्स्ट टायम इतलो ग्रँड हे जाला, सगळीं चॅनलांनी न्यूज कवर केल्लो, न्यूज पेपर ऑल्सो they have supported a lot. I really want to say thank you सगळ्यांक. बहुत तुम्ही बॉडी बिल्डिंग सपोर्ट करचो. हांव जाणा हे फर्स्ट टायम जाला, बट वी वॉन्ट स्पोर्ट्समॅनांक कितें आहा, जितलो सपोर्ट करतले तितलो स्पोर्ट्समॅन वयर सरोंक शकता. इट इज अ बीग मोटिवेशनल हे म्हणटा पळय तो. सो थँक्यू व्हेरी मच. आणि आमी आशा बाळगिता की तुजे आतां नेक्स्ट स्टेप मिस्टर एशिया जावचो कसो तूं. आणि आमकां अभिमानाची गजाल, एक गोंयकार आंतरराष्ट्रीय देश पावंड्याचेर आपलें नांव करता आनी गोंयची एक वळख निर्माण करता. तेका तुवें खूब तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिलो, तुजें ट्रेनींग सेशन चालू आसतना वेळ काडून तुवें आमचे कडेन भासाभास केली आमच्या चॅनला खातीर. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमच्या दर्शकां मेरेन तुवें खुबश्यो गजाली पावयल्यो, जे कितें मिथ्य आसा, दुबाव आसा, तेय तुवें क्लियर केले. त्या खातीर तुजें खूब खूब कौतुक, तोखणाय, आनी तुका देव बरें करूं. आणि सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.